आमी फाल्यां सगळे कामगार एक जावन शांत हितून आमी हो आमचो कितें कायद्याचे हितून आसा आमी प्रोसेस करतले आनी फाल्यां आमी जो लेबर कमिशन आमचो सेंट्रल लेबर कमिशन आनी आमचो गोवा गव्हर्मेंट लेबर कमिशन हेका आमी जे कितें प्रोसेस आसा ते आमी फाल्यां लेटर व्हरून दितले आनी जो कितें आमचो अन्याय जाला तो बेगिना बेगीन अन्याय आमचो प्रश्न आसा तो आमचो सरकारान सॉल्व करचो आनी आमकां न्याय दिवचो. थंय मॅनेजमेंटान आमकां एक नोटीस दिली आनी त्या नोटीस दिवन अशें सांगलें की फाल्यांच्यान कामाक येवप ना, कित्याक तर सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे आनी आमकां डायरेक्टर ऑफ मायन्स एंड जिओलॉजी डिपार्टमेंटान एक नोटीस इश्यू केला. त्या हेजेर वयल्यान तुमी फाल्यांच्यान कामाक येवप ना, तुमी घरा बसा हें मॅनेजमेंटान आमकां सांगलें. पण आमी मॅनेजमेंटाक आमी विचारूंक सोदता आनी गव्हर्मेंटाकूय विचारूंक सोदता मॅनेजमेंटान कित्याक तर मॅनेजमेंटान जी आमकां नोटीस इश्यू केल्या पळय ती त्या नोटीसेर अंडर खंयच्या एक्टा सकयल तेणें नोटीस इश्यू केल्या आमकां ते प्रोविजन तेणें कांय घालूंक ना. ही नोटीस जी आसा पळय ती फक्त बिचोले मायनरूच, कित्याक वेदांताचे जवळ जवळ गोंयांत 7-8 युनिट चलता पण तेंच्यांनी थंय आयज नोटीस बिचोलेच मायनीर दिल्या. अशें ठरयलां युनियनान आनी कामगारांनी की आमी हें जें आसा हो आमचो अन्याय जाल्लो आसा तेन्ना आमी गेटी भायर धबधब्याचो मेन ऑफीस आसा आमचें थंय आमी डेली गेटी भायर येवन थंय रावतले.